हाय हॅलो नमस्ते youthofgsb व्ह्यूवर्सांक नमस्कार. तुम्ही प्रति वारू सोमार संजे 5 गंटाक ह्या एक कार्यक्रम पळोवन येतर आसाची. इतले दिवस तुमकां मस्त नमनाचे एक इंट्रस्टिंग टॅलेंट्स आमगेले समाजाचे तुमकां इंट्रोड्यूस करून दितर आसाचे आमी. तसलेच एक टॅलेंट आज इंट्रोड्यूस करून दिवचे प्रयत्न आमी आयच्या एपिसोडान करताची. तुम्ही पळयत आसाची साधना हांव रजत भंडारकर. साधना विशेष कार्यक्रमाक तुम पूरे जाणां घेवपास मोगान स्वागत करताची. आयच्या आमगेल्या टॅलेंटाक तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिवचे एक प्रयत्न करता हांव. आमगेलो आसाची आजी अपेक्षा कामत हांणी भरतनाट्यम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जावन आसाची. तशीच आतां सद्याक 12th शिकतर आसाची. हांकां ह्या कार्यक्रमाक आमी मोगान स्वागत करूया आनी मुखारी हांगेल बगे मस्त माहिती तुमकां ह्या कार्यक्रमान मेळचे आसा. हांकां आयच्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करूया. स्वागत. मिगेल नाव अपेक्षा कामत. हांव केम्ब्रिज UKतल्यान एक डिस्टन्स एज्युकेशन कोर्स घेवन 12th ग्रेड शिकता आसा. मिगेल अज्जाल नाव कारकळ श्रीनिवास कामत, बापम्मा सरोजिनी कामत. मिगेल आनु नरेंद्र कामत, अम्मा शैला. मागीर मिगेल अण्णाल नाव आनंद कामत. येस. सो आतां आमी हे कार्यक्रम स्टार्ट करचे फुडें तुमगेले एक परफॉर्मन्स एक गणपती वयर एक परफॉर्मन्स केलेलो आसा. तो एक परफॉर्मन्स पळोवन येवया आमी. परफॉर्मन्स पळोवन येत तरी इंटरव्यू कंटिन्यू जाता. धूमकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वज षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे येस. सो तुमी आतां परफॉर्मन्स पळोवन आयलींची. तुमकां हे परफॉर्मन्स पळोवन मस्त खूश जाला म्हण लागता आसा. आमी आतां इंटरव्यू स्टार्ट करूया. फर्स्ट क्वेश्चन हांव निमकां म्हणून जाल्यार ह्या एक डान्स हातूंत भितर इंट्रस्ट काय तुला आयला? सो सान आशिल्ले तेन्ना अम्माक हांव क्लासिकल डान्स एस्पेशली कथक शिकता म्हूण मस्त आश आशिल्लें. सो तीन म्हाका कथकान घाल्लेलें. मागीर तो सर गांव शिफ्ट केलो ताणें. ताजे निमित्त नेक्स्ट आमगेलो ऑप्शन आशिल्लो भरतनाट्यम. सो 2nd ग्रेडान अम्मान म्हाका हांगा उडपान तूं विदुशी मंजरी चंद्र तिगेल अंडर भरतनाट्यमाक घालेलें. तेन्ना सान आशिल्ली तितले डान्स आनी पुरो म्हाका तितले इंट्रस्ट ना आशिल्लें. हांव डान्स क्लासा वचचें करचें येवचें आशिल्लें. मागीर येदे वर्स नंतरी आमी बेंगळूरा शिफ्ट जालीची. बेंगळूरा शिफ्ट जाता म्हगेल आत्ता गुरू आचार्य श्रीमती इंदिरा कडांबी तिगेल अंडर शिकू स्टार्ट केलें हांव. थंय बेंगळूरांत कशें म्हळ्यार थंय एम्बियन्स डिफरंट आशिल्लें. म्हगेलो आशिल्लो पुरा आख्खा म्हगेलो शिकतले जान तांकां पुरा डान्स म्हळ्यार मस्त सिरियस आशिल्लें. तांणी सो तांगेल वट आसून तांगेल बगे आयकून ते वे ऑफ टीचिंग तिणें पूरा एक्सपिरियन्स करता न्हू ते आपणे आप एक इंट्रस्ट डेवलप जालें. सो डान्सांत हांव एक्चुअल इंट्रस्ट टू द पॉयंट की म्हाका प्रोफेशनली घेवका दॅट स्टार्टेड अरावंड 4 years बॅक. सो ह्या फर्स्ट स्टार्ट खंयचे प्रायर केलेलो म्हळ्यार डान्स शिकच्याक? 2nd स्टँडर्ड अरावंड हांव 6 years आशिल्ली. 6 years स्टार्ट केला. ओके. सो आतां इनिशियल डेज शिकता शिकताची एक ಸ್ವಲ್ಪ परफॉर्मन्सेस दिता आसताची. सो ताजे बगे कसले एक सांगचे जाल्यार? सो हांव हांगा उडपान फर्स्ट जॉयन करतना म्हगेले टीचर आमी ती मस्त परफॉर्मन्सांनी दिता आशिल्ली. सो सिन्स आय वॉज जस्ट 6 म्हाका तांणी लिटल कृष्णा तांगेले कृष्णा प्रोडक्शनान तांणी सान चेडूं कृष्ण जावन म्हाका पुरा व्हरता आशिल्लीची. सो ते म्हगेले वन ऑफ द बेस्ट मेमरीज म्हाका सान तुल्यान परफॉर्म करतना. मागीर मंगळूरांतू आमी शिफ्ट जाल्लीची.
3 वर्स नंतरी थंय आमी एन्युअल डे परफॉर्मन्सेस तशें पुरा दिता आशिल्ली. सो आता इतलं पुराय माहिती दिल्या एक अनेक एक सान परफॉर्मन्स पळोवन येवया आमी. सो तुमी एक परफॉर्मन्स पळोवन येयाची मागीर इंटरव्यू कंटिन्यू जाता. ओके, सो तुम्ही आता परफॉर्मन्स पळोवन आयलींची वापस इंटरव्यू कंटिन्यू करूया आमी. सो अपेक्षा आतां हांव आयकल प्रकारी 10th स्टँडर्डान तुवें 90%, सो लायक एक पर्संटेज आयला आसा. सो आतां ह्या एक परफॉर्मन्स कोरता म्हणजे मस्त प्रॅक्टीस जावपाक जाता. सो आतां त्या प्रॅक्टीस आनी हे मार्क्स पुराय म्हळ्यार स्टडीज कशी ओट्टू व्हेल्ल्या म्हणून ते सांतल्यान म्हाका आमकां केन्नाय सांगता तूं क्लासा आशिल्ली तेन्ना क्लासा तूं एटेन्शन पे केल्यार मागीर तुगेले घरा तूं शिकचें मस्त इजी जाता. पिनी तूं क्लासा आयकना टीचर आल्यार देन तूं एकली शिका मागीर वापस. इट्स ऑफ नो यूज. सो हांव 10थान तूं कसं केलें म्हळ्यार ऑनलायन क्लासीस जाता आशिल्ले आमकां कोरोना निमित्त. तेदना क्लासा जाल तितलें टेन्शन पे केलां हांव. टिचरान सांगचें नोट्स पुरा बरोवन घेतला. मागीर तशी सांजवेळची डान्स क्लासा वता आशिल्लें हांव. सो सायड बाय सायड तें जाता आशिल्लें. मागीर क्लास चलता आतां हांव तितलें घरा डे टू डे म्हणून वाजिना आशिल्ली. बट क्लासा आयकलेलें म्हाका त्या एग्जामा 1-2 म्हयने पूड शिकूंक मस्त यूज पडला. येस, सो तशीच आतां एक लायक आर्टिस्ट जावंक म्हणजे मस्त प्रॅक्टीस जावका म्हणटाची. सो आतां दिवसाक कितले आवर्स प्रॅक्टीस करता? सो त्या एक एक आसता. प्रजनार सेम आसना प्रॅक्टीस. हांव कसं म्हळ्यार हांव म्हगेले डान्स क्लासा लागीं रावचें अरावंड 5 निमिश दूर तले. सो म्हाका एटलिस्ट विकाक 4 दिवस क्लास आसता. सो वरला येदे दिवस मात नवे. सो डान्स क्लासांतल्यान येत तरी पुरो जावन आसताची. म्हळ्यार आमी 2-3 आवर्स कंटिन्युअस डान्स करताची टिचर आल्या. सो इन केस म्हाका डान्स करूं स्ट्रेंथ ना देन हांव बसून म्युजीक आयकता डान्साचे. म्हगेले ओन टच एड करूं पळयता. डान्स क्लास नातील दिवसू एटलिस्ट 1.5 आवर्स 2 आवर्स हांव प्रॅक्टीस करूं पळयता. मागीर ताजे बग्गे विंगड वाजूच्या संगीत प्रॅक्टीस करूं आसता तशें पुराय. ओके, सो आतां तांची डान्स आनी एज्युकेशन मदलें विंगड हॉबीज कसो आसा मायंड डायवर्ट करचें तांकां तुका? सो म्हगेले आतां टीचर ती ट्रेकिंगान तूं मस्त इंट्रस्ट. आनी आमी बेंगळुरा रावचे रुरल एक जाग्यार मस्त आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगळूर. सो घरा भायर आमकां येदे डिस्टन्सारी फॉरेस्ट आमकां बनरघट्टा फॉरेस्ट आनी पळोवच्या मेळटा. सो आमी फॉरेस्टा वचनाची बट ताजे लागीं मस्त गुड्डनी आसा व्हड व्हड. सो आमी ट्रेकिंग वता तिगेल वट्टू विकांत 1-2-3 पाटी तशी ट्रेकिंग जाल्या म्हाका. मागीर म्हाका मेकअप आनी फॅशनांत मस्त इंट्रस्ट आसा. तांतो टायम घालूं पळयता इनवेस्ट करून शिकच्याक ताजे बग्गे त्या करता. मागीर वाजिता हांव बुक्स नॉवेल्स. येस, सो तशीच मस्त कडेन पुराय परफॉर्मन्सीस दिवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळनासता. खंयचे एक स्वल्प परफॉर्मन्सीस नेम करचे म्हणजे जाल्यार? सो हांव रिसंटली मस्त रोटरी हांतू परफॉर्म केला. रोटरी एन्युअल इव्हेंट्स तशें पुरा. मागीर आतां रिसंटली परा 2 म्हयन्यान नोव्हेंबरान हांव सिंगापुरा वता आसा. एक ग्रूप प्रोडक्शन अप्सराज आर्ट्स म्हणून तांगेर वट्टू ग्रूप प्रोडक्शन सिंगापुरा वता आसा. आतां परा सप्टेंबर 9th एक साना प्रोडक्शन आमगेल रिलीज जाता आसा. म्हगेल टिचरा वट्टू आनी डान्स क्लास हाक्का तिगेल वट्ट आमी एक प्रोडक्शन शूट केला नाट्यवंशम गुरु शिष्य परंपरा म्हणून ते सिरीज. सो परा सप्टेंबर 9th ते रिलीज जाता. मागीर पयर म्हगेले मार्चान हांव 2 आवर्स फूल ट्रेडिशनल भरतनाट्यम एक मार्गम म्हणून लायव्ह म्युजीक तशी त्या केला पयर. ओके,
सो आतां मस्त एक एस्पिरेशन्स आसता एक आर्टिस्टाक एक गोल ह्या फिल्डांत हांव मुखार वचून हांगा एक रीच जावं म्हणून सांगून तसं जालें कसं जालें. सो म्हाका बेंगळूर येतरी ते सिरियसनेस स्टार्ट जाता म्हाका एक आश आशिल्लें डान्स करता तूं बुड्डून वचका फूल खंय म्हूण गोतस आसचेनाची तशी ते उगूर उगूर येता आय एम स्टील नॉट देर ते मस्त म्हळ्यार मस्त साधन जावका ताका सो आय विश टू इन द फ्युचर ते डान्स करता स्टेजार कोण खंय कसने मना आसचेनाच्या ते डान्सा ಒಟ್ಟು आसका म्हूण म्हाका एक आश आसा. येस सो तशी जावं म्हणून आश करताच आमी आनीक एक लास्ट परफॉर्मन्स पळोवन येवया सो तुमी ह्या परफॉर्मन्स एन्जॉय करून वापस येयात. तुम तक तदिंगे तुम झम रजित तथा रन्नत तथा झन्नु तथा रद्धिंगिन तुम झम रजित तथा रन्नत तथा झन्नु तथा रद्धिंगिन तुम झम रजित तथा रन्नत तथा झन्नु तथा तद्धिंगिन तुम झम रजित तथा रन्नत तथा झन्नु तथा तद्धिंगिन तुम झम रजित तथा रन्नत तथा झन्नु तथा रद्धिंगिन तुम झम रजित तथा रन्नत तथा झन्नु तथा तद्धिंगिन तुम ता रद्धिंगिन तुम ते रद्धिंगिन तुम सा रि सदा पगरि सरि ग सरि ग रि ग. येस सो तुम्ही आता अनेक परफॉर्मन्स पळोवन वापस आयले आसाची इंटरव्यू कंटिन्यू करूया. सो अपेक्षा आतां भरतनाट्यम शिकू का म्हणून जाल्यार आतां आमगे ऑडियन्स पळयता आसताची सो तांणी ते कशें स्टार्ट जाता एक शिकचे प्रोसेस. सो फस्ट कसं करका म्हळ्यार एक लायक गुरू सोदुका एक लायक डेडिकेटेड टीचराला एनरोल करतरी फस्ट फ्यू इयर्स फस्ट 2-3 years तू प्रोफेशनल डान्सर इफ यू वॉन्ट टू टेक अप डान्स सिरियसली म्हळ्यार देन तू फस्ट फ्यू इयर्स 2-3 years बेसिक्स तू आसका ते भरतनाट्यम इट्स लायक LKG UKG फस्ट ग्रेड तू यू आर स्टील स्टक इन ABCD रायट 2 letter words 3 letter words देन सेंटेन्सीस तशी भरतनाट्यमान ती तुका शिकली सता परफॉर्म करका म्हळ्यार जाता कवर येता मात्र ताजे एसेन्स आसना त्या बेस तुल्यान शिकून त्या बेसिक्स समज घट्टी करून मागीर परफॉर्मन्सीस आनी स्टार्ट करता. सो भरतनाट्यम शिकतल्याक तुमी बेस मस्त हार्ड कराची. सो अंतू भितर एग्जाम्स म्हूण कसले आसकी आनी तांतू कशें येता स्टेजीस कशें एग्जाम्स असले. सो कर्नाटकांत आसल्यार तुमकां जुनियर सिनियर विद्वत तशें पुरा एग्जाम्स आसाची. सो जुनियर जातर सिनियर जातर विद्वत तशी नातल्यार जनरल जावंक जाल्यार तुमी तुमगेले डिग्री भरतनाट्यमांत करतात कलाक्षेत्र तशें आनी पुरा वचून ताज नंतर PhD करता मास्टर्स पुरा करता. सो शिकल्यार मस्तच हें एक आर्ट फॉर्मांतू सो खंडीत मस्त पुराय माहिती आमकां मेळ्ळेली आसा. सो हे शो एंड करचे फुडें एक क्लोजिंग रिमार्क्स असले सांगू आसले. सो आतां हांगा जनाक आपणे कल्चर ताचे बग्गे मस्त जनाक असने गोतच आसना एस्पेशली चेडूआक आतांचे तांकां इंट्रस्टय आसना बट एक ते क्लासिकल आर्ट्स डान्स जावका म्हणना संगीत असो कसं नाही असो क्लासिकल आर्ट्सान तू एक तुम्ही स्टेप इन केल्यार एक विंगड एक वर्ल्ड ओपन जाता कितले राशी शिकू मेळटा आमगेल कल्चर ट्रेडिशन्स पुरा बगे इट्स अ वेरी इंट्रस्टिंग वर्ल्ड. सो आय होप चड जनाक इंट्रस्ट आसता आमगेले आर्ट्सान तू पार्टिसिपेट करूंक. परा September 9th मेगेल टीचरा ಒಟ್ಟು आनी आनेकले अक्का ಒಟ್ಟು केलेले प्रोडक्शन रिलीज जाता आसा. इट इज कॉल्ड गुरु शिष्य सीरीज. मेगेले टीचर आनी अक्का ಒಟ್ಟು करता आसा ताका इट्स अ पेड कॉन्सर्ट शे. सो इन केस तुमी इंट्रस्टेड आसाची देन प्लीज एक टिकेट बूक कराची आनी आमगेल प्रोडक्शन पळयाची. टिकेट्स बूक करका जाल्यार आमगेल इंस्टाग्राम अपेक्षा कामत _
ताजे थंयचे आमकां लारी बायोर लिंक आसा त्या लिंका थ्रू तुमी टिकेट्स बूक करूं येता आनी आमकां सपोर्ट करूं येता थँक्यू येस सो तुम्ही आता इतले वेळू हे कार्यक्रम पळयला आमगे लोट अपेक्षा हांनी मस्त पुरे माहिती तुमगे लोट शेअर केलेलं आसा सो तुमकांय हें एक आयकून इन्स्पिरेशन जाल्ला म्हूण हांव लेखता अशीच आनीक मस्त जनान एक ह्या फिल्डाक येवका म्हणल खातीरची हें एक कार्यक्रम तुमगेल मुखार आमी निरंतर जावन हाडतर आसाची सो इतले वेळू आमगे लोटू मस्त पुरे माहिती शेअर केला अपेक्षान हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर थँक्यू अपेक्षा थँक्यू येस सो तुम्ही आता इतलो वेळ पळयलाय आयच्या एपिसोड अपेक्षा कामत हानी नेक्स्ट एपिसोडान तूं असलेची अनेक एक इंटरेस्टिंग टॅलेंट घेवन तुमगेल मुखार येता हांव तुमगेल घरकडे असलेच एक टॅलेंट कोणी आसा म्हणून जाल्यार तुमगेल डिटेल्स आमकां खंडीत व्हॉट्सॲप करा नंबर सांगता नोट करून घेया 6364045777 वापस सांगता 6364045777 ह्या नंबराक तुमी तुमगेल डिटेल्स व्हॉट्सॲप कोर येता खंडीत नेक्स्ट तुमगेल घरात उलानाची कोणी एक टॅलेंट मगेलो टांग बैसून तुमगेलो टू शेअर करता तांगेला एक जर्नी इतले वेळ ह्या कार्यक्रम पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हूण हांव लेखतर असलेच अनेक टॅलेंट घेवन नेक्स्ट वीक सेम टायम सोमारा सांजे 5 गंटाक वापस येता म्हूण सांगताची आयचे हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता इतले वेळ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद